जो 35,000 कोटीचो मायनिंगचो स्कॅम जालो आनी ह्या घोटाळ्यांत जे जे लोक इन्वॉल्व असले त्या लोकांचेर कारवाय आजून पसून जावना आनी जर हांव अशेंच म्हणटा की परत आम आदमी पार्टीचें सरकार जर गोंयांत येयलें किंवा आम आदमी पार्टीक जर बरें प्रतिनिधित्व मेवळें जाल्यार ह्या संदर्भांत हें जें गोंयचें जें नुकसाण जें केलां गोंयच्याच लोकांनी 35,000 कोटी शाह आयोगान जें कंक्लुजन दिलें की इतके करोडचें स्कॅम गोंयांत मायनिंगच्या वेवसायान जाला आनी जो वेवसाय सरकार चलोवपा खातीर बरीच अर्थीक मदत दितालो तोच वेवसाय जवळ जवळ ठप्प जाला सुरू जरी जाल्लो असलो तितक्या नेटान तो सुरू जाल्लो ना ह्या विशीं तुमचें सरकार कितें करतलें शाह कमिशनान म्हटलें 35,000 कोटी सुप्रीम कोर्टान मान्य केलें तें क्लाउड आल्वारीस रमेश गांवस बीन ते 35,000 कोटी म्हणना ते क्लाउड आल्वारीस म्हणटा 1,00,000 कोटी आतां 5 वर्सां पयलीं आमचें 8,000 कोटीचें बजेट आशिल्लें आज तें 12,000 कोटीचेर पावलां म्हणजे 1,00,000 कोटी जर पळोवंक गेल्यार कितलीं गोंयची बजेटां जातली आशिल्लीं आनी हे पयशे कोणें खाल्ले गोंयच्या अवघ्या कुटुंबांनी खाल्ले आतां आम आदमी पार्टी वेगळें कितें करपाचो प्रश्न येना हांगासर आम आदमी पार्टी जी आसा ती दे वील गो बाय बुक्स आमची जी आयडियोलॉजी आसा पळय तातूंत खंयच्याच भ्रश्टाचाराक माफी आसचीच ना आज दिल्लीत जालां कितें आज म्हणटा ते आमकां शिला दिक्षिताचेर आमी कित्याक एक्शन घेवं नाका म्हणून कशें एक्शन घेतलें एंटी करप्शन बरो ताणें दवरलें आपल्या कडेन पुलीस आपल्या कडेन दवरल्या कोणाचेर एक्शन घेवपाची तरी आमी सुरवातीक 35 लोकांक घातले जेलान भितर पूण गोंयांत तशें ना गोंयांत दिल्ली युनियन टेरिटरी आसा गोंयांत युनियन टेरिटरी ना हांव म्हणटा हे सगळे भितर वयतले जेणे कोणें डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स करून दवरल्या पळय कमाई 25,000ची आनी प्रॉपर्टी 2.5 आनी 4 आनी 5 कोटीची करून दवरल्या हे सगळे जेलान वयतले आनी तांकां वयचेंच पडटलें हांगा अरविंद केजरीवाल सांगलां सरान सांगलां की आपलो भुरगो आपले चेडूं आपले बायलेक आपूण कोणाकूच सोडचो ना पूण हांगासर प्रश्न येना हांगासर कितें आसा हांगासर कोणाकूच सोडचें ना तें हांगा कोणाकूच सोडचें ना हांकां हांव म्हणटा भ्रश्टाचाऱ्यांनी आतांच म्हाका दिसता बेगीनात बेगीन तेंच्यांनी घरा वचचें पूण घरा वचूनच म्हाका दिसना ते सुट्टले अशें दिसना म्हाका